नमस्कार. याचे विशेष संदर्शनाक तुमकां मोगान स्वागत करता सर. आज आमगे लोटू डॉक्टर जगदीश पै मामा सर हांकां प्रितीन नमस्कार. जगदीश पै मामाला विचार एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगची जाल्यार सांज दोनूची RSS सांग तो मस्त ॲक्टिव्ह तशीची स्टँडअप कॉमेडियन म्हणीत मस्त तांणी परफॉर्मन्स लायक कोन्न दिताच म्हूण हांव आयकलां. तर जोटूची विंगड विंगड कार्यक्रमांतू तांगेले एक ॲक्टिवनेस पुरो पळोवन आम्ही ऐकलेलं सर. आज पुरा विषय उरलोचे आज तांगेलोटू आणि त्या जोटूची एक मेन रोल तांगेल कसं म्हळ्यार कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष त्यांनी आमके एक मस्त खुशी आज तुम्ही आमगेल शो आयकलेलो. नमस्कार. 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 आता प्रथम जेवन हांव एक क्वेश्चन निमुका आज इतले व्हड पोजिशन मेळ्ळा कोंकणी साहित्य अकादमीन तूं अध्यक्ष जेवन काम करचें म्हळ्यार सान जबाबदार न्ही जाल्यार तुमगेलें बाल्य खंय जाल्लें फस्ट देखून आमकां एक सांगचें वचचें जाल्यार आमगेले विवर सांगचे मस्त खूश जाता आयकुचें. फस्ट कसं म्हणणार युथ ऑफ GSP हे कार्यक्रमाक कोण कोण वीक्षक जावन भागी जाता आसत तांकां पुरो जनांकय हांव नमस्कार करता. मेल एक दोन उत्तर उलोवचें सुरू करता. हांव गेलें सनपण आमी कारकळांतूची वड्डिली ती कारकळांतू जन्म आयलो. थंयची म्हगेलें एलिमेंटरी एज्युकेशन थंयची हायस्कुला थंयची कॉलेज जालें बोरेंद्र कॉलेजान जालें. बोरेंद्र हायस्कुलांतू SVT स्कुलांतू एलिमेंटरी स्कूल जालें. ताजे नंतर हांव मेडिकल शिकूंक बಳ್ಳारी गेलो. बಳ್ಳारी जे तर आमगेलें एक हायर कोर्साक बेंगलोर मेडिकल कॉलेज थंय बेंगलोरा जल्मी गेलें. थंय जे तरी हांव ओन प्रॅक्टीस कारकळांतू केलें. आतां डॉक्टर जाल्लीची डॉक्टर जावका म्हूण सांजपणेरीची आश आशिल्ली की कोणाकी पळयताची इन्स्पायर जाल्लीची ना म्हगेलें लायफा भितर शी जेवका म्हूण हांव खंयचेय गुरी दवरनी. शिकता गेलो शिकता वतना हें एक मने कशें जालें मार हे गेलो ट्रेनार एकलो देंवता आशिल्लें खंय म्हगेलें जालें प्रयाण म्हणून तें जनाल बॉम्बे रशिया भितर हक्कान वयरलें गेलो पास. तशें वयरलें कसो पास प्रयाण मुखार आशिल्लें. तशें हांव लेक्क नीतील पोजिशनार इवन ही जबाबदारी मेळिल्ली तशींची अध्यक्षगिरी आमी एक्सपेक्ट करून केलें न्ही. हांव डॉक्टर जावका म्हणून सांगून डॉक्टर जालेलो न्ही. पुरा म्हगेल्या लायफांत आकस्मीक मस्त आकस्मीक जावन जालें. ओके जाल्यार एक सान आसतना विंगड कसं आश आशिल्ली की मनान तूं हांव एक विंगड प्रोफेशन वचूका कसं न्ही. म्हगेलें एक्चुली बेजीक म्हागेलें इंट्रस्ट मॅथमॅटिक्स हांव इंजिनियर जावका म्हणून लेखिलें. जाल्यार आमी सत्य सांगता जाल्यार चिकेची वाजूच्याक पर आमी चिकेची मागशी म्हळ्यार खेळची पिशें क्रिकेट हें तें मागीर RSS मस्त एक्टिव आशिल्लें निमित्त वाजूची मागशी पळयले निमित्त इंजिनियर सीट चिके नॅरो मार्जिनार चुकलें तें. मागीर कसं की हें कोर्स आयलो हे कोर्स येवन म्हगेलो डॉक्टर जालें. जाल्यार इंट्रस्ट म्हगेलें मॅथमॅटिक्स एंड हें इंजिनियरींग फील्ड. ओके आनी सान देखून तुमची संघान तूं एक्टिव्ह स्वयंसेवक जावन काम करता कशी तुमगेलें आन आशिल्ली की पळय म्हगेलें आमगेलें एंटायर फॅमिली आमी 7+6 7 जन बाबा 6 जन भयणी आमी व्हडलें कुटुंब आमगेलें. तांतू आन समेत संघा स्वयंसेवक म्हगेलें मान तूं फ्रिडम फायटर जैलानी गेला. म्हगेलें एक लढण संघ RSS प्रचारक जन आशिल्लो. लढण पुरा जेणे संघान तूं भारी RSS मस्त एक्टिव तेंच आमकां परंपरा हिरियक्कन चाळी मनी मंदी गेला म्हळ्यार आमगेले पुरा जेन्ना परंपरा तें म्हाका हांव धाकलो हांव एक संघात भारी एक्टिव जन आशिल्लो त्या टायमार स्टुडंट लायफार. ओके आनी आमगेले विवर्स आतां लेखता आसताची अन्नाल एक नांव सांगेल जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ रिलेट करून घेता आशिल्लीची म्हणून कारकळांतू अन्नाल नांव गोपाळ पै म्हणून अम्माल नांव राधाबाई म्हणून. हांव आमगेले मूलतः केरवाशे दुगून मुन्याला मायग्रेट जावन मुन्याला दोन कारकळ आयले. म्हगेले अम्मा नारावी अरसकट्टेची. आन कसं काम करता हांव बिजनेस करता आशिल्लो ताका मस्त मनी बिजनेस आशिल्लो जिन्सा बिजनेस मेन आशिल्लें पर तेल्ला मिल्लन आशिल्लें एक टायमार मस्त तागेलें हें आशिल्लें. जाल्यार बेजारा विशय की संतोशा विशय सांगता म्हणून वतना कसं जालें मरे मला अन्नाला कंडापट व्यार आशिल्लो जाल्यार अन्नाक दान धर्म दिवचें एक भारी एक हें आशिल्लें नेचर दुर्बळाल कश्ट बेळसान ताणें दान दिवचें अशें. तशें दान दिवन तागेले अंगडी परत लॉस जाली 7 अंगडी तांकां गेली त्या वडीक आयिल्ला परत दुर्बळ्यांक पापा तांकां सामान दिवचें आशिल्लो मागीर बॉका कोरपे दुड्डू अशें तें म्हणजे बॉका कोरपे म्हळ्यार तांच्यान दिवचें ना. रीण दिवन व्यार जायना अशें कितें जाणां चलोवलें लॉस जालें पळयलां जाल्यार व्यार कंडापटी जावन चलोवलो म्हगेलो आनुची व्यार कंडापटी आसा बट रीण दिवन तें मागशी येना अशी मस्त हें केलां जाल्यार बेजिकली बिजनेसमॅन जावन आशिल्लो म्हगेलो आनु. आता खुश पावका की दुःख पावका की म्हणलें तुमगेल विचार पळयल्यार तुमी वेरेली जत्त आशिल्लीची थंय सोडल्या खातीर तुमी डॉक्टर जाल्ली की म्हणून तांतू मस्त देवाल हें आसा म्हळ्यार अन्नान बी व्यार करनशी दान धर्म करनशी दुड्ड ओट्ट केलें जाल्यार आमकां तांतू नेगेटिव्ह आशिल्लें. इतलें आमी 7 जन बाबा सो देवान आमगेलें अन्नान दान धर्म केल्लें आमकां दुडवार रुपार दिनातल्यार विंगड रुपार दिलां तें पुण्य केलें पळय
ते केदना कर्मफल मिळाले सोडून आम्ही एक जिवंत उदाहरण 7 जणांक बाबा लायक पोजिशन मिळणार पुरा लायक अजून आशिल्ले ती इवन बहीण आमगे बहिणीक पुरा लायक सांभाळ दिला अन्नाला दुड्ड ना वाडी केलं कशी केले त्यामुळे मागपा आश्चर्य येतात सो देवाने एक चलासून मेला आमगेले कुटुंब आणि आजी सक्सेस पळयता आसाची जाल्यार मागशी पळयतना जीवन सुलभ असेल की कष्ट असेल भारी कष्ट आशिल्ले मी लंडनानी पुरा बिडी बांधून बिडे लेबल बांधून पुरा जीवन केलेलें मी लाख एकली आशिल्ली तिणे टीचर गव्हर्मेंट टीचर मेळ्ळें तिका व्हड्या कितें तिणे कितलें म्हणटा म्हळ्यार कारकळून दुर्गा म्हणून आसा दुर्गा म्हणल्यार तें दुर्गम प्रदेश तेन्ना 1916 तूं चमकून वच तिणें न्हंय परत दांटून वचका एकली बायल मनशान चमकून रात्री येवचें आशिल्लें तितलें कश्ट आरी आमगेली फॅमिली बरें वयर हाडलेलें ताणें सो आमगेले कश्ट कंडावट बघले मिगेल अण्णांनी जाल्यार मिगेल टायमार येताना त्या कश्टा तीव्र उणी जाला म्हळ्यार अण्णा परत काम मेळ्ळें बँकांत तांणी लायक पयशे तेन्ना आमकां फॅमिली परत खर्च तांणी परत निभायसून व्हेला जाल्यार त्या टायमार तांणी शिकवणाक कोण कोणाला आंगडी काम करून शिकयलें तांणी कळ्ळें हें परत करून शिकच्याक भारी कश्ट पोट्टा घालचें कश्ट आशिल्लें शिकच्याक भारी कश्ट आशिल्लें त्या पोजिशनार पुराय आमगेले अण्णान आक्कान पुराय एक स्ट्रगल करून आमगेले फॅमिली वयर हाडलें आणि स्टँडअप कॉमेडियन म्हणून आयकलां कशी डॉक्टर म्हळ्यार मस्त शिकू आसतना मागीर प्रोफेशन स्टार्ट जाता कशी रस्त्याना कद्दान पळयल्यार पेशंट क्लिनीक हॉस्पिटल म्हणून सांगून तातूंत तूं मध्येन तूं कॉमेडी कशी हाडलें जिवना भितर कॉमेडी म्हळ्यार मनशाक हास्य प्रवृत्ती केन्नाय आसका म्हणून हांव लेखचें आतां आमी सांगला वरी हे सामान्य जावन हे डॉक्टर हे पळय सिरियस प्रोफेशन म्हण लेखलां मस्त जनान कळ्ळें तांणी तांगेले लायफ म्हळ्यार तांणी एक लायफा आवट डील करचे विशय तो जाल्यार हांव मिगेल हास्य प्रवृत्ती आशिल्ली मित हांव मिगेल पेशंटा लागीं जोक्स करचे पेशंटाक हांसोवचें तांकां हांसयल्या निमित्त तांगेले रोग गुण जेवचे हांवें पळयलां कळ्ळें केन्नाय तांणी सिरियस जावन येवचें म्हाका तें जावन अर्ध जान कशें मरे मस्त जनाक स्ट्रेस येवचें तांणी म्हळ्यार आमी मेडिकल टर्म सांगता जाल्यार नियरली 70% सायकोसोमॅटीक डिसऑर्डर येवचें तांकां बदप कांय आसना घरांत कसकसान प्रॉब्लेम बायल बामणान तूं चेडवान तूं फायनान्स प्रॉब्लेम त्या डॉक्टराक येवन सांगचें तेन्ना तांकां वखदाक चेड डॉक्टरान उलोवका तेन्ना हांव एक हास्य सांगून तांकां सगळें संदर्भ समजून तें करचें सो तांकां तेन्ना एक म्हण डॉक्टराक कॉन्फिडन्स येता तें अर्द गुण येता तांकां वख सेकंडरी सो मागीर तें प्रवृत्ती हांवें वचून एक स्टेजार वचून कार्यक्रम दिवका म्हणून म्हाका कसलें अभिलाशी ना ताजें पिशे ना म्हाका खंय तांणी वता केल्यार हांव कार्यक्रम दिला जाल्यार प्रोफेशन जेवन हांव घेयन तें प्रोफेशन मिगेलें मेडिकलाचें जाल्यार एक हास्य सांगतना तांणी एक गुण येताची वग्गी आणि तुमकां एक खुशी मनात आतां कसं नाही उडग आसत की तसल कसं नाही मुवमेंट्स यो मिगेले मेडिकल जोक्स जाल्यार तुमकां एक अर्द घंटे सांगितले ना एक 2 घंटे सांग तुमकां ओके एकलो हांव प्रॅक्टीस करता आसतना एकलो आयलो येवन ताण तुळून सांगला लायकी म्हणून तुळून सांगितलें की तूं की आमचे सांगीत तो बाबा दुर्बळ पापाचो इनोसेंट काय एक 20-30 वर्सां व्हडली काणी तो म्हणलो डॉक्टर ज्वरा म्हणलो भले जपले म्हणलें आमगेलें टेस्टींग हें आसा येवन न्हिदलो न्हिदून स्टेथ दवरलें श्वास घेतलो म्हणलें श्वास घेतलो हें केलें पुरो केलें भायर येयलो भले म्हणून नांव कसं जालें म्हणलें धूम म्हणलो 7 वर्ष मूज वर्ष अरे हाका प्राय जालें 70 वर्स 3 वर्स इंजिन मूज वर्ष इंजिन जोक मारपा रे इंजिन निಜ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಾಲೆಗೆ ಈಗ ಈರು ಉಳಿದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈರು ಬರ್ರ ಬಣ್ಣಿನ ಅಂತ मला प्राय निम्मी नसल्यार ताण चड आजो जबाबदार त्या सांगेन ताणें कळ्ळें तोच भितर आयलो तो येवन ताण लागला ताका बरें शिवून चड दिता वखद म्हणून कळ्ळें एक आनी एक एकलो केलो जनांक कसं म्हणल्यार केलो पेशंटाक पळयता कळटा आमकां ताणें दुड्ड बाकी दवरता की ना की कसं जालें म्हणून आमगेलें एक कितें वखद दिवचें पेपर सिट्रेट म्हणटा ताका तें वखद दिला केन्नाय बाकी दवरता ताणें आनी दिना बरपून येता डॉक्टर नेक्स्ट टायम करपा म्हणून कळ्ळें ताका तें 30 ml दिलें हांवें दितान तो कितले म्हणलो आमी तेन्ना बारी मिनिमम 20 रुपया म्हणलो 5 रुपया ते करपा 5 रुपया नुसलो करपा म्हणून म्हाका तो सोकाय दिना म्हणलो तान तुलें एक काम केलें अर्ध काडलें तुला अर्ध उंड दिता 5 रुपया ते करते पुरी अर्ध पिद्या म्हणून इकलो वयपले म्हणलें इकलो दोन तांडी 10 रुपया दिला कोण अयो बुडची 20 रुपयाला करपा मरे म्हणून ते कीड अर्द भायर निजायन येना ते त्याला रे त्या टायमार तूं संदर्भ जेवन ते सांगता करेक्ट कळ्ळें मागीर एक पेशंट एक पट आयलो तेजान आमी पेन्सिलीन इंजेक्शन दिवचें आशिल्लें पेन्सिलीन इंजेक्शन दिता ताका टेस्ट डोस दिवन दिवका कळ्ळें सो तें कशें म्हळ्यार केलो हळडेची इनोसेंट न्हू इंजेक्शन कोर्रा म्हणलो ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜು
टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेस्ट मलते कोरपून डॉक्टर जाला आपूजी कोरद बिडले म्हणलो जाल्यार टेस्ट डोस पडलो रिएक्शन घेवन मागीर ताका पिंगड इंजेक्शन दिवन वयर हाडलो वयर हाडटाना तो म्हणटा तू कसं जाला मरे टेस्ट तू घेतला इंजेक्शन अशें तशें म्हण टेस्ट कोण दिला म्हणटा अंद पुरा स्ट्रेथ मुल दी टेस्ट मालती म्हणून तेदन म्हाका कळ्ळें टेस्ट म्हळ्यार टेस्ट डोस दिवन न्ही तांणी हें टेस्ट करून सांगचें म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮರ್ ಅನ್ನೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ತಗಲಾಗಿ ಮಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎತ್ತಿನ ನೆತ್ತರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನೇ ಬರ್ಪು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನೇ ಬರ್ಪು ಮೂಲು ಹಕ್ಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಸ್ತೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಏನು ಮಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತ ದೀದತ್ತು ಮೂಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಅವೇ 20 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುದು ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮೂಲು ಜಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ಲು ಮಾರ ಪಾಸ್ ತಕ್ಕ ಹಿಂಗಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ವೈರಲ್ಲು ವೈರಾಣು ಇಂಚಿನೇರು ಗೇತೊಂದೇರು ದಾಲ ಆಪೂಜಿ ಬಂದಿರು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಚೆ ಬರು ಏನು ತಗ್ಯಾಲ ಮನೆ ಅಂತೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಲ್ಸ टेस्ट डोस पशी माती गुण पडक त्या सहज म्हणलेला ताणें असलें आमी दुर्बल पेशंटा लागीं सायकोलॉजी स्टडी करता न्ही येतल्यार आमकां केलो आमकां पाठ शिकयत तें चडून म्हणल्यार तागेलो जीव वता तशिलो कळ्ळें तसो मस्त इनोसंट काय आमगेले काय मस्त साध्य सांगलें जाल्यार हें पुरो सांगूंक तांकां समय हें मागीर संदर्भ न्ही आणि कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन जातरी काम कशें जातास एकडेन बिझी जातास की वय वय डॉक्टर कामां कश्ट जातास की कशें वय वय हे म्हळ्यार हे म्हाका अध्यक्ष जालें सद्दां ना आमगेले दुर्भाग्य की सौभाग्य म्हणून गोता रुप्याळा महोत्सव येयलो रुप्याळा महोत्सव सर पुरा मेंबर्सांनी एक ठराव पास केलो आमी ह्या पण रिपाळे महोत्सव कोरकाची इच्छी म्हणून जायत म्हणून हांव अध्यक्ष बसला मात्र कसं जालें ताजें अकॅडमी काम कसं कसं जालें ताजें रूपरेखे कसं जालें तांची समजे न्ही रुप्याळा महोत्सव कोरका म्हणलें ताजे म्हणजे तांणी एक म्हणलें अध्यक्षाला हांव कारकळा जालें त्या कारकळान तूं कोरका म्हणून जाल्यार म्हाका धैर्य न्ही जाल्यार कशें करचें मागीर परत जाणाक निमगेलो करूं येता म्हणून मागीर जायत म्हणून हें केलें थंय मार कारकळा एक कमिटी केल्ली मिटींग सिरियस ऑफ मिटींग मार प्रति गांवां पोवचें तें एक 3 म्हयने एक शॉर्ट पिरियड 2 म्हयने बी आमकां टायम मेळना तें करेक्ट रुप्याळा महोत्सवाक डे एंड नायट क्लिनीक वच्चेय ना 2 म्हयने तितलें काम कर खडेर देवाल देर आमकां तें सक्सेस एक मेळ्ळें लायक जान सरवलें साहित्य गोश्टी लाय जालें सांस्कृतीक कार्यक्रम लाय जालें जेन्ना रेस्पॉन्ड लाय जालें तें एक म्हणे भारी यशस्वी जावन गेलें जाल्यार टायम मात्र भारी म्हाका ಒತ್ತಡ जालें ना त्या टायमार ताका सगळी देवान म्हाका एक शक्ती दिली निभाय सुजाक न्ही जाल्यार तें क्लिनीक आनी हें दोनी ಒಟ್ಟು कश्ट आशिल्लें त्याला हांव कंप्लीट तातूंत एक पट्टी त्या अध्यक्ष तरी ताका त्या पोस्टार जस्टीस दिवका म्हणून हांव क्लिनीक पळय निग्लेक्ट केलें म्हगेले बायले डॉक्टर जाले मी चिकी तांणी तिणें मॅनेज केलें पुराय हें करून त्यानी मागीर म्हाका चिकी ताजें वर्कलोड उणी जालो आणि आता अध्यक्ष जातरी मना भितर ड्रीम्स सुमार आसता अकॅडमी इतली वर्स देखून पळयला अकॅडमी म्हणून आशिल्लें आता अध्यक्ष जावन तुमी ताजे भितर आसतना असले एक कार्यक्रम करका अशी एक छंद करका अकॅडमी कसं पुरा ड्रीम्स आसा ड्रीम्स मस्त आसा जाल्यार कोरोना निमित्त केलो ड्रीम्स फुलफील करूं जायना आमी ते कोंकणी भाशेक कोंकणी साहित्याक ताचे बरें चटवटीक चेड करका प्रति गांवांत एक कार्यक्रम साहित्य लोट संवाद करचें साहित्य संमेलन करचें अशें बरें मस्त आशिल्लें जाल्यार आतां तें सार्वजनीक तें करूं जायना म्हणून तें सोडलें सोणी तें जाल्यार आतां करूं अवकाश ना सरकार राज्य प्रकार जाल्यार आमी केलो कार्यक्रम करता आसा ती कोंकणी मान्यता दिवस म्हणून केलें बरें आतां आमगेलें मेन टार्गेट कसं मरे 25 वर्स जालें कोंकणी आमगेलें अकॅडमी जावन ताका स्ವಂತ बिल्डींग ना आमी भाड्या बिल्डींगार आसा ती आमगेलें ಒಟ್ಟು जल तुळू हक्क तांगेलें तांकां स्ವಂತ जाग जावन तांगेलें बिल्डींग जालां तांकां जावन 7-8 वर्स जालें गव्हर्मेंटान तांकां तेन्ना दुडू दिला ताजे रितीर हांव डिसायड केलें मेगेल टर्मारी कोंकणी भवन जावका ताजे रितीर आमगेले मंत्रीला सिटी रेवीला गेल्लो वचून पळय म्हाका दुड्ಡು जावका कोंकणी भवनाक म्हणून ताण सूर्य केंकरनी कಡೆ वचून कंटिन्यू जीव खातर मालो ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮಾलो एक ದಿವಸ 5 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿವನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾलो 5 ಕೋಟಿ ದಿಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಎದ್ದೋಳು 25 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ದಿನಿ ಕೊನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹಾಣಿದಿಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಗ जावकानु जाग खातीर DC ला गेलो मिनिस्टरला गेलो आतां तांणी आमकां 50 सेंट्स जाग दिता म्हणून एक भरवस दिला जाता आसता प्रोसेस आनी ते ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान ताका फायनल टच जावन जावच्या पुरो कोड्यालांतूची कोड्यालांत भवन जातरी काम आनीक चड जातलें म्हणून लागचें वय तुमगेले टर्मा भितर बिल्डींग येता म्हणून हांव शेते प्रयत्न करता आसा जाता सामान्य देवाल दय म्हाका सूर्य दुगून आशिल्ली निमित्त हें जाता म्हणून एक भरवस आसा म्हाका
आणि मस्त जाना लागी आज हांव अशी डिस्कस करता आशिल्लो अकॅडमी अध्यक्ष जगदीश पै माम येता आसा कसं नाही क्वेश्चन नेमूच्या आसवा मस्त जानाला अभिप्राय कसा म्हळ्यार मस्त क्लब आसाची कोंकणी क्लब म्हणून आसा ती सांस्कृतिक संघ म्हणून आसाची आमची गेल्या खातीरची आमची गेल्यानाची यक्षगान करतल आसाची असल मंडळ सुमार आसा कोड्यालांत अशें पुरो विंगड विंगड गांवां आसा तांकां कसं नाही सपोर्ट आसवा तांचो आर्टिस्ट मस्त जान आसाची अकॅडमी देखून तांणी सपोर्ट कशी घेविता न्ही मेगेल तांकां त्या पुरा क्लबाक सांस्कृतीक हांकां कलाकाराक तांकां सपोर्ट करपाक सुरे दुखून म्हण आसा हांव कितले म्हणटा म्हळ्यार पयर कोरोना टायमार 136 जन कलाकार दुर्बळ कुराक हें कोंकणी भाशेक 136 जनाक आमी दुड्ड घाला तांगेल्या अकाउंटाक कोरोनाचे 136 आर्टिस्ट दुर्बळांक तितले मात न्ही पयर रुप्याळा महोत्सव जाताना आमगेलें एक्चुअली ते साहित्य संमेलन 25 वर्सां ताका कसं केलं मारी साहित्य गोष्टी सोण वरल्या टायमार दनपार आनी रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम दवरले सांस्कृतिक कार्यक्रम कसं म्हळ्यार मस्त जन कलाकारांत भागी जावका म्हणून हांव कसं केलें एक्चुअली आमी एक म्हयनो नाटक दवरचें म्हण आशिल्लें नाटक दवरचें कसं जाता मारी 2-2.5 नाटकाक वता त्याला मेगेल म्हणा तूं ताज्याक एक स्थळीय कलावीद आसा ती सन्न सन्न हें जायना एक्सपोज जायना आसा तांकां चड अवकाश दिवका म्हणून नाटक कॅन्सल करून हांव त्या अवधी तिका सांग केलें हांगा 15-15 मिनटां कितले कलाकार आसा ती तांकां पुरा कडेन हाडूंक हांवें एक गांवांत न्ही तांकां पैसूर हांगा खंय तुगेलें भटकळ कुंदापूर उडपी मंगळूर कारकळ पुरा रिजनाच्या कापून पुरा कम्युनिटी म्हळ्यार कोंकणी म्हळ्यार बरी GSBच्यान उलोवचें आमगेल्यान तूं अकॅडमी म्हळ्यार 41 पंगड कोंकणी उलयता भाशा तांकां पुरा जनाक अवकाश दिला कलाकारांक आनी तांकां आमगे एक लायक सपोर्ट दिला म्हण हांव लेखता आनी मुखार जाल्यार कोरका म्हण आसा आतां कोरोना जाल्या निमित्त तांगेलो व्हरलेलो क्लब हांगेल पळय उट्टू जॉयंट आमी कोरया कार्यक्रम म्हळ्यार आतां खंयचेय पब्लीक जाणां उट्टू करूं जायना न्हेतल्यार कलाविदा कोण कार्यक्रम करुया म्हणून आशिल्लें जाल्यार ह्या वर्स 1 वर्स वत गी म्हण दिसता कोरोना निमित्त पक्कनी अवकाश मेळ्ळ्यार आमी त्या पुरा क्लबार सगळे करतात आमी कार्यक्रम जगदीश पम्मा खंयच्यो बेजारस की टर्मान ती 1 वर्स मायनस जाता असं काम करना तिला मग न्ही म्हळ्यार पुरा देवाल मन आशिल्लें जेवचें आतां अध्यक्ष जेवका म्हणून हांव काय अपेक्षा केलें न्ही देवाल मनान म्हाका बस करायला लागा कोरोना तशींची आमगेल्या हातान ना तें आमकां मात न्ही पुरा जनाक तसली समस्या येना जाल्यार आम्ही कसं मारी वायट चांगल्या का घेत नाही कळवा कसं म्हळ्यार पण म्हाका कोंकणी भवनाक हांव 4 म्हयने दुखून फाटी लागला ताका कोंकणी जाग जेवका म्हणून सपोज म्हाका कोरोना तीन जाल्यार ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रम करता व्हरलेल्या हांकां ओट्ट करून कार्यक्रम करता म्हणटा मेगेल टायमान श्रम तंत घालका हें एक भवनाक आतां म्हाका ते कोरोना निमित्त म्हाका 3-4 म्हयने एक म्हयने ब्रिथींग पिरियड मेळ्ळें सो तें आतां म्हगेलें सोप्पन पद्दत येता सर कोणाकय जाय एक भव्य भवन कोड्याला तूं कोंकणी भवन तें एक भारी एक पळयतना आमकां तें कोंकणी उडू आसोवका तसान तांकां कोंकणी म्युजियम म्हाज्या हांगा तुमी केलां कला तसान कोरका मस्त सोपन आसा म्युजियम कोरका मागीर लायब्ररी कोरका कोंकणीक तसान परत मस्त सोपन आसा हॉल करून कलाविदाक कार्यक्रम दिवच्याक एक अवकाश दिवका आमगे कोंकणी भवनांत देखून तसान परत मस्त सोपन आसा तें आतां बद्द जेवच्याक मेगेल्या फटांत गेलां करेक्ट आणि डॉक्टर माम कसं म्हळ्यार आता कोंकणी एक सब्जेक्ट जावन स्कुलान तूं शिकयता आसल्यार स्टुडंट्साक कशें जाला म्हळ्यार फोर्सफुली त्या सब्जेक्टाक घालका जाला मस्त कडेन ताका एफर्ट कशें आसा अकॅडमी दोकून स्टुडंट्सान तांनीच इश्ट पावन वचून त्या सब्जेक्ट घेवन शिकचे वरी टिचर्स सपोर्ट टिचर्स उणी जाता असं म्हणून कंप्लेंटय आसा हें समस्या भारी समस्या हें म्हळ्यार इंग्लीश भाशे प्रभावान पुरा भाशेक कोंकणी म्हणून न्ही इवन कन्नडाकय प्रॉब्लेम येता सर कन्नड स्टुडंट्स उणी जाता आसात तशें कितें हांव मंत्री लावचे विशयार मस्त डिस्कस केलें कोणा लागीं सोल्युशन ना समा इता म्हळ्यार सोल्युशन कसं आसल्यार जनाल सहकार आसल्यार मात्र आमी तें सोल्युशन जनाची कोंकणी शिकोवच्या मागशें येता म्हणजे जाल्यार आमी कसली फेसिलिटी दिल्यार पाहिजे ना इंग्लीश मिडियमाक शिकता पडटात जाल्यार आमकां एक देवान एक आतां गोंया पाटी वर दिला कसं केलां म्हळ्यार शिक्षण असो शिक्षण नीतींतू 5 क्लास आसतना तांगेल मातृभाशेरी शिक्षण दिवका इंग्लीश मिडियम ना न्ही 5 क्लास आसतना तें सेंट्रल गव्हर्मेंट रूल सोडला ताजे रितीन आतां आमगे कोंकणी उलयताले MLA आसा पुरा ओट्ट करून परा एक नियोग वच्चें म्हूण लेखलां खंय आमगे चीफ मिनिस्टर लागीं तुमी कसं करता म्हळ्यार एका क्लासून 5 क्लासान कोंकणी भाशा स्टार्ट करता तेदना इंग्लीश मिडियम ना कन्नड तुळू कोंकणी भाशा मात्र आसता म्हणटाना कोंकणी भाशा एटलिस्ट एक कोंकणी भाशा आयके करतात शिकूंक सो ताका जर सिलेबस तुमी करता आनी तें इम्प्लिमेंट करता म्हणून आमी परत अधिवेशना फुडेंचें करचें म्हणून येवजण हांव लेखलां आतां आमगेले मेंबर्स परत सहकार निमगिता आसा आनी कोंकणी भाशा उलयताले एक 6 जन MLA आसा ते तांकां सांगेल सहकार घेवन आमगेले गव्हर्मेंट आमगेले तें एक डिमांड दवरता म्हणून एक पाटी
कोंकणी भाषा स्कुलान तूं जावन चेडवान शिकून सुरू केला रे हाका भविष्य लायक देवच्या पुरो म्हणून मुगेली योजना करेक्ट आणि भास प्रमोट करता जाल्यार फिल्मा थ्रू वग्गी रीच जाता म्हणटाची फिल्म इंडस्ट्री कोंकणींतू फिल्म येवचे उणी जाला नाची म्हणका हेकडची सायडान तेकडे गोवान फिल्म येतसच हेकडची सायडा फिल्म इंडस्ट्री सपोर्ट करच्या कसं नाही जातो आहे कोंकणी साहित्य अकादमी नाही आम्ही म्हणणार रे पळय फिल्म इंडस्ट्रीक आम्ही एक लिमिटेड बजेट ಅಂತ आम्ही कोर काम करणार रे साहित्य चटवटिकी चेड कोर काम म्हणले एक निर्देश मेन गाइडलाइन्स ओके ज्याला रे तुम्ही सांगला रे फिल्म निमित्त भाष वडोच्या भारी माध्यम लायक ताजी रीतीर हांव कसं केलें म्हणल्यार रे पळय पयरी आमगेल्या रुपयाळा महोत्सव आसतना कोंकणी एक सिनेमा प्रदर्शन दवरलां आमी म्हळ्यार रे ताजे निमित्त अट्रॅक्शन जेवं म्हणून तूं सांगला रे आज कोंकणी सिनेमा करची इन्वेस्टमेंटची लॉस तांकां मस्त जनाक ताणें त्या प्रोड्युसरान सांगलें म्हाका एक्चुअली ह्याजी निमित्त मस्त लॉस जाल्यार कोंकणी कितें हांव केलें न्ही हांव म्हणलें म्हगेल्या रुपयाळा महोत्सव तुका चान्स दिता म्हणून ताणें भारी एक हेंका सांगलें एक पयस घेयन आमगेल्या अकॅडमींतून ताणें खर्च करून थंय दुखून बेंगलोर दुखून येवन ताणें पुराय तागेलें हें केलां कळ्ळें सो त्या निमित्त एक फिल्म काडची तितलें म्हणटा फायनान्स करून आमगेल्या अकॅडमींत हें ना दुडा ताकद ना कोणें एक करता म्हणजे रे ताका सपोर्ट करूंक आमगेल्या तूं तें केलो रुल्स एंड रेग्युलेशन गव्हर्मेंट बॉडी न्हू तातूंत तूं एक इतल्यान तेका प्रोड्युसर आमी कितलें दिवया रे ताका सिनेमा करूंक म्हणून तशें तें प्रोविजन ना कळ्ळें जाल्यार रे आमी तांगेले खंयचेय एक कार्यक्रमाक कोंकणी पिक्चर प्रदर्शन करून आमी संभावना दिवेत तें आमी करता अशें केलां हाज्या फुडें आनी मुखार करता म्हणून हांव सांगूंक इच्छा पोवता आनी आमकां यूथ ऑफ GS बिजत्तरी मस्त जनाला कॉल कसं म्हळ्यार हांव कोंकणी बुक बरयला डिक्शनरी केला म्हणून पयर गोवा देखून एक मम्मान डिक्शनरी बरयला प्रिंट करूं म्हाका कशी म्हणून कळटा ना तांणी आतां मस्त डावटार आसाची यूथ ऑफ GS बी एक तांकां फोरम मेळ्ळे निमित्त नंबर मेळ्ळे निमित्त कॉल करून सांगता आसाची तांणी अकॅडमी रीच जावन तांगेले बुक जेव प्रिंट करीत तसलो ऑप्शन प्रिंट करून आमगेलो अवकाश आसा तांकां कसो डावट ना जाल्यार विशय कसो म्हणल्यार रे आतां पळय तूं डायरी बरयला म्हणटा डिक्शनरी हाज्या फुडेंच ऑलरेडी आमगेलो मस्त जाणांनी डिक्शनरी बरयला हाजे म्हणून तांगे रिपीट जालें जाणा ताण आतां गोवा देखून ताण बापा मस्त एफर्ट घालून केलां जाल्यार ताज्या फुडेंच तांकां ऑलरेडी प्रिंट जावन जालां सो सेम मॅटर आमी अपास फायनान्स करूंक जायना ताका एक मागीर आतां पळय भगवद्गीते हें तें मस्त जाणां फ्रेश हांव भगवद्गीता कोंकणी ट्रान्सलेट केलां म्हणून आमगेलें कसं जालां मरे गव्हर्मेंट सेक्युलर जाल्या निमित्त केलो धार्मीक ग्रंथाक तुमी दिवचे ना जे साहित्याक वत दिवका म्हणून सांगया आसा आतां कुरान बायबल भगवद्गीता हें प्रिंट करचें आमगेल्या दृश्टीन तें भगवद्गीता आमकां श्रेश्ठ आसल्यार रे त्याला सरकारा बी हांव एक अध्यक्ष जावन आसलें निमित्त बॉडीचें आमी तशी फ्रिडम म्हणजे हांव एक हाजी करूं जायना तें साहित्य म्हणल्यार प्यूर खंयचेय एक कादंबरी की हाजी घेता करूं येता त्याला वर्सा इतलें बूक म्हण आसता आमकां लिमीट इतलें बजेट काडून दवरता आमी तें आमी करता ती ताका एक कमिटी करता आमी मागीर आमी प्रतिबड्डे साहित्य कितलें म्हळ्यार आमी साहित्य प्रशस्ती दिता कोंकणी साहित्य प्रशस्ती दिता ती कला प्रशस्ती दिता ती जानपद प्रशस्ती दिता आमी सो हें पुरो साहित्य दृश्टीनय करचें बुक प्रिंट करता ती जाल्यार पुरा जनरल बुक चड जावन येता आसा मिगेले बुक प्रिंट करी मिगेल ताका एक आमी कमिटी करून कोणाल बुक योग्य आसा तें करचें म्हणून आमी तशें प्रोविजन जाता जाल्यार करचें प्रोविजन आसा कोणें आसा म्हणजे तांणी एकाडेमीचें दिवन पिटो येता तें अर्ह की तें करचें कशें की मागीर ताका अवकाश मेळटा की आतां एक 15 जाणां लायलां पुरा जाणां योग्य तशिल्लीं बुक जाल्यार 15 जाणां कितें जायना आमगेलें एक लिमिटेड 5 बुक मात्र ह्या वर्सा प्रिंट करचें आसल्यार 5 जाणां आयके करता येतना तेन्ना सहज जावन व्हरलो 10 जाणांक अन्याय नाही ते तांकां बेजार येवचें पडो मिगेल बुक प्रिंट जायना जाल्यार आमकां अवकाश 5 बुक आसा तुमकां उदाहरण सांगितलें 5 बुकी आमी तें बजेट समजावन करतात तें कळ्ळें आणि आता कोणी एप्रोच जाव का अकॅडमीक एक कोणा लागीं उरलो का जो लेटर बरो का म्हणजे जाल्यार खंय घेता ऑफिसा बरयला ऑफिसा बरयल्यार जाता ऑफिस आमगेलें ऑफिस कोडेलचें त्या प्रधान कचेरी कोडेलांत कळ्ळें तें आनी आमगे कोंकणी भवन एक हॉट जेता तर थंय करता आमी शिफ्ट तो जाल्यार तांकां तें हांगाचे ऑफिसा बरयल्यार पुरा लेटर बरयल्यार तुमकां घेवन पावता येस आतां तुमकां कन्फर्म जाल्लें मस्त जाण यूथ ऑफ GS बी कोंकणी विशयार कॉल करून निमगीत आशिल्ली आनी तुमकां खंयची रुटार वचूं म्हणून कळ्ळां म्हणून आमी लेखता आसाची डॉक्टर मोहम्मद भवनाचे विशय जाल्ले तें एक व्हडलें एक गोल म्हणीत आनी नेक्स्ट तांची 4 वर्स की 5 वर्स की कितली म्हूण गोतना जाल्यार तितली वग्गी जावं त्या जत्तरी भवन जत्तरी ताजे भितर कसं पुरो एक्टिविटीज जावचें एक मन आसा तेजे म्हळ्यार तें भवन बांदितना आमी एक तातूंत हॉल बांदता ती हॉल बांदून ताजे नंतर आमी वयरी गॅलरी कोंकणी संबंद पडटले आतां खंयची एक जानपद जें अशें पुरो आतां आमगेलें पळय एंटिक्स म्हणटा ती कोंकणी संबंद मागीर कोंकणी संबंद बुक्स तें लायब्ररी करचें आसा हॉल कसो करचें म्हळ्यार कोंकणी कलाविदान
खंयची कार्यक्रम खंय भाडे दिवन कंडापट्टी करच्याक आमगेलांतू एक मिनिमम आमी तें एक भाडे दवरतात म्हळ्यार मेंटेनन्साक तांकां तें एक अवकाश ते स्टेज अवकाश दितात ते कोणेय येवन करूं येता कळून केलो कलाविदाक आमी आमगेल्या एक गौरव संपादन हें दितात संभावना दितात सो आमगेल भाशा कलाविदान इवन नाटक करूं येता मागीर इवन सान सिनेमा करूं येता तसल एक योजना आसा म्हाका अंत भितर आनी आमगेलें कोंकणी बुक्साचें एक हें करून तांत भितर संशोधन कोंकणी भाशा कशी येयली कोण वाडयलेलें खंय मूल आमगेलें ताजे पुरा ग्रंथ वट्ट करून एक लायब्ररी करता म्हणून आसा वाजितल आसक्त आशिल्लें उण अशें पुरो जाल्यार आसक्त आसता ती तांकां ते बसून वाजून तांणी रिसर्च समेत करूं येता PhD करूं येता तांतू करता जाल्यार आमी ताका बरें सहकार दिता ती फायनान्शियल सहकार इवन वाजूच्याक कोरका म्हण आसता लायब्ररीन जावन तें आतां स्वल्प टायमान जेवच्या पुरो म्हणल्यार लागता म्हळ्यार तें जाग एक रिजिस्ट्रेशन जाल्यार आमगेलें नांव रे मागीर आमी पुराय मुखार सिता ताजें येस जाल्यार तितले वग्गी जावं डॉक्टर मॉम आनी कशें म्हळ्यार तुमी आतां एक कडेन डॉक्टर म्हळ्यार कशें म्हळ्यार पुरो एक्युरेट जावका वग्गी जावका म्हूण गव्हर्मेंट कशी म्हळ्यार स्वल्प प्रोसिजर स्लो टेबल वचून वचून कशी मॅनेज करता आसची दोन मॅनेज करची कश्ट जाता दोन मॅनेज बारीक कश्ट इता म्हळ्यार आमी सुरेख खासगी उलय आशिल्ले मी गेले आस्पत्रे मी गेले हेंचे थंयचे हांव बॉस मी गेले मस्त सिस्टर थंय कंपाउंडर बस हांव सांगला आयकता ते म्हाका तशी ऑर्डर दिवन वतो हें पब्लीक फिल्डा येता रे तांणी सांगला हांवें पुका जालां आतां हें आमकां न्हू एक फायल मूव जेवका जाल्यार रे 1000 रिजन सांगतो ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ म्हणून कसं म्हणते खंयची प्रेशर घालतात ते म्हणून वता तांगेले निरीक्षे तांगेले अपेक्षे मस्त म्हण आसता ते सूक्ष्म जेवण आमी करता कोण घेवका आमी त्या निरीक्षे अपेक्षा स्पंदन केल्यार वग जाता फायल मूव जाल्यार हांव ताका रेडी ना तसल अड्डेदारी करून हांव कोंकणी बोवन बांदून तें कोणाकय उद्धार करता म्हणना मागीर स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हाका पळय हांव पब्लीक लायफ तें गेलें गव्हर्मेंट हें काम तुमी खंयचीय अपेक्षा करना अशें हें काम करून दिवका तितलेंच म्हाका केलो जन काम करून दिलेलें आसा ती केलो जन काम आड पांय दवरलेलें आसा ती तांकां कोण कोणाक सांगूं कशी हें करता तें आमी डॉक्टर आमी खंयची वखद दिवका कोण इंजेक्शन दिवंक गो तसो तें करता आसा जाल्यार प्रायवेट आनी गव्हर्मेंटान काम करूंक मस्त व्यत्यास आसा म्हणून कळ्ळी म्हाका जाल्यार एडजस्ट जाता येता आसा एडजस्ट येवकाची जी तांकां उदका पडटा हात पांय मारका न्ही इतलें वांचू जायना करेक्ट आनी डॉक्टर मॉम मस्त आमगेलो ऑडियन्स यूथ आतां कशें म्हळ्यार प्रेशर घेवची बारी कश्ट म्हळ्यार शिकू कश्ट कामा चमकला रे अनेक कामां वचा आसलें तुमी इतले पुरा कश्ट पळोवन डॉक्टर कामां वतात गव्हर्मेंट कामां करता आसाची कशी प्रेशर मेंटेन करीत आमगेले ऑडियन्साक म्हगेलें एक सजेशन पुरा युथांक खंयचे लायफांत कोणाकय प्रेशर नाशिना कश्ट नाशी खंयचेय सूख मेळना पुरा जेनेके कश्ट आसता पुरा जेनेके समस्या आसता समस्येनातील मनुष्य एकलोची तो खंय म्हळ्यार भुमी भितर गेला स्मशानांत जिवंत आसा म्हणजे समस्या आसा म्हणल्यार जाल्यार त्या प्रेशरान फॉर एग्जाम्पल एक परीक्षा आसता मार्क मेळ्ळी ताका परीक्षा मेळ्ळी म्हणून सुसायड करून घेवचें सन्न प्रेयरी एक विशय सन्न विशयाक हें करचें आम्मान सोला म्हणून घर सोडून धांवचें अन्नान म्हाका मोबायल घेवन दी म्हणून सांगचें असल पुरा सन्न विशय हो कोणेय तांणी तें लायफ म्हणा ताका हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तुमगेलें मन क्लियर दवरा आनी शुद्ध दवरा आनी प्रयत्न करा देव खंडीत भोवता आज ने पाय पवता म्हळ्यार खंडीत म्हगेले अनुभव हांव सांगता आसूचो प्रति एक अनुभव हांव सांगूं जायना बट देव खंय आसा म्हळ्यार मन शुद्ध आनी प्रयत्न खंय आसा सतत प्रयत्न थंय देव हात धरता त्या निमित्त आमी खंयची एक परीक्षा चलोवली ती खंयची काम करूं वतना आमकां सोलो जायलो चलोवलेत आमी आमकां कोणाक अवमान जाता हें पुरा लेखल्यार जिवन आमकां जायना कितलेंय कश्ट आसो सत्य दवरून देवाल बरे दवर मुखार सील म्हणजे तो सक्सेस जाता तेन्ना एक कसं म्हळ्यार हांव करचें म्हगेल्या स्वार्थाक कितें समाजा खातीर करचें म्हणून एक मन आसलें जाल्यार आमकां मस्त डिप्रेशन वचनात आमी नाजाल्यार डिप्रेशन जाता कसं म्हळ्यार हांव एक कसंगी सायट करता म्हणचें हांव एक कसंगी कार घेवका म्हणून वचें आमकां जायना तें बजेट आमगेलें जायना तेन्ना आमकां करचें कसं म्हणना फॅमिली दिवन प्रेशर कार तें घेवका न्हू हें घेवका म्हणून तेन्ना चलता ती पब्लीक कामांत कशी म्हळ्यार म्हाका कसं एक टार्गेट आसा हांव काम करता पक्कनी तांतू आमी सक्सेस जायनी म्हळ्यार मातून करची कसं ना आमी प्रयत्न केला प्रामाणीक देवान आमगेले योग दी आमकां तितलें म्हणून लेखा तेन्ना आमी मस्त डिप्रेशन वचना ती तें कसं त्या प्रेशरांतून भायर वयता आमी ह्या निमित्त हांव एक पुराजनाला युथाला कसं निमूज युवकां लागीं आनी युवतीला कसं म्हळ्यार तुमी खंयचेय लायफान एक चांग गोल धरा चांग गोला खातीर कसं जेवका पुरा प्रयत्न करा प्रयत्न करून आमकां विफल मेळ्ळ्यार देवा सोडा तांचे कसं ना जाल्यार म्हगेलो अनुभव प्रकार
निरंतर प्रयत्नांनी चांग मन करून केले म्हणजे राईट डायरेक्शन रोज का मात्र राईट डायरेक्शन गेल्यार आज नाही फाय सक्सेस म्हणून पुरो टाईम चिक्के लेट जेवचे पुरो त्याला मेळटा म्हणून गॅरंटी हे सतसिद्ध सत्य विषय हो. येस आणि डॉक्टर मामा इंटरव्यू एंड करचे पुढे तुमगेल फॅमिलीचे एक विषय सांगानी डॉक्टर मामाला बायलेलं नाव सांगानी म्हणून जनान लेखची नाका सांगून सोडा म्हगेले बायलेलं नाव डॉक्टर नंदा जय पै म्हणून म्हाका 2 जण चेडू एकलो मलगडो तो इंजिनियर शिकून फ्रांसान MS करून आज एक कॉन्टिनेंटल एजी म्हणून एक मल्टीनॅशनल कंपनीन कामां आसा बेंगलोरातो आनी एकलो धाकलो इंजिनियर जावन IIT MS करता आसा म्हगेल बायल बंटवाळशी नरेंद्राचार्य धुवा. ओके डॉक्टर मामा मस्त विषय तुम्ही सांगले आमगेल ऑडियन्सा मस्त इन्स्पायर जावन आसतात आनी विंगड विंगड रितीर त्यांनी घेवन आसता मना भितर इतले वेळ यूथ ऑफ GSP उलयले खातीर मस्त धन्यवाद डॉक्टर. मस्त धन्यवाद. इतले वेळ तुम्ही डॉक्टर मामाला इंटरव्यू आयकलीची आणि कसं कर का म्हळ्यार डॉक्टर मामान सांगेल मस्त विषय मना घेयाची तर जोट्टू डॉक्टर माम खंयचो मेळ्ळे म्हण जाल्यार वचून उलयाची आणि सांग्याची इंटरव्यू पळयलेलो विषय अशा पुरो जे तुम्ही घेतलेलो विषय तांकां खुश जाता आणि तांगेला इनपुट्स मस्त घेयाची कोंकणी विशयार म्हणून सांगून ह्या इंटरव्यू हांगा एंड करता असाची पळयलेलो खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू.